टायमार आमच्या कोर्टान पेटिशन घालून त्या डेप्युटी कलेक्टराचेर आमी आरोप केल्लो तो हिंगाचो वोटर, तो आमचो काणकोण म्युनिसिपालिटीचो वोटर म्हूण. दुसरी गजाल तेजो जो भाव आसा, तेजो जो कजन आहा तो तुगेलो म्युनिसिपालिटीचो एक कावन्सिलर म्हूण. म्हणजे हे टोटल प्रोसेस जो आहा तो बायस जाता म्हण हिंगा. आनी एज पर तुगेलो हायकोर्ट डायरेक्शन तेका हिंगा रावूंक मेळना. म्हणटकीर हायकोर्टान तेजी पेटिशनाक आमची रोखडेंच हें केलें, आमकां 3 विकां भितर तेका हिंगच्यान ट्रान्सफर केलो. ट्रान्सफर करचना पयलीं तेका डिलिमिटेशना प्रोसेसाक आमचे इलेक्शन कमिशनान तेंकां कोर्टाक रिप्लाय फायल केल्लो की आमी तेका खंयच्याय डिलिमिटेशन प्रोसेसाक घेवची ना म्हूण. तरी आसतना आयज सायनींग ऑथॉरिटी तो आहा, तेणी वॉर्ड फोडून गेलो. हे खंयच्यान डिलिमिटेशन जालें. डिलिमिटेशन जाता आसतना तेजो कजन भावाची वॉर्ड कित्याक जालें ना काय? वॉर्ड नंबर 1 एक मत आलेल्या गांव विचारात पळयत ना. ही फक्त 4 हेतून वॉर्डान फोडला. 4 वॉर्डांतल्यान म्हणटा आसतना आमची फक्त 2 वॉर्ड. आनीक जेन्ना तुगेले वोटिंगाचें जेन्ना म्हणलें की आमची वोटिंग जी आसता जाल्यार वॉर्ड नंबर 9 काडून जी स्पेसिफीक 6 घरां, जी स्पेसिफीक कावन्सिलराक तुगेले थंयचे मनशाक पडना आसली ती मत 6 घरांतली हाडून आमचे हेतून कित्याक घातली काय? हे बायस तेका लागून आमी डेप्युटी कलेक्टराक हे जे तुमी कितें ड्राफ्ट केल्लो आहा तो ड्राफ्टाचेर तुमी करेक्शन करचें. आमी ऑब्जेक्शन दितले, तुमी ऑब्जेक्शनाचेर सजेशन तुमी दिवला आमी, तेजेर आमकां जाता तितले आमकां न्याय मेळचो. तेच आमकां जाय आनी दुसरें आमकां कोणाकय पायनाका. पाटणे हांव एक BJPचो कार्यकर्तो गो. हांव आतां 50 वर्सां जालीं पाटण्या वार्डाक हांव 8-7 नंबराक हांव वोटींग करतालो आनी गेले खेपे 8 नंबराक वोटींग केला आनी आतां आमकां काडून 10 नंबराक घातला. आसा पयलो हिंगाच रावपाचें, आमकां दुसरे कडेन नाका.